We'll solve this. But one medical term you want to allow someone. Allow them. Because see, the only thing is here, it is only with the public interest. That is, it is not for you, me and this guy and that. That's it. आमकां अर्दवर दोन गेली ना आसपय गांव आसात जे माजाळी जावं कारवार आनी काही ऑडेन काणकोणचे एकमेकाचे डिपेंड आहा मातशे थंयचे आमचे काणकोणचे लोक कितें समज मेडिकला खातीर कितें जाय जाल्यार ते ह्या ऑडेन येतात कारवाराक आनी कारवारचे लोक बी तांकां मेजर म्हणजे ट्रिटमेंटा जाल्यार ते मडगांव हॉस्पिटल बांबोळी वयतात तांकां हे सडनली चिंता ते हॉस्पिटल लागून तांकां पेशंटाक त्रास जाता तेन्ना सरकारान कितें करपा जाय हे इंटरस्टेट एंट्री जाता पळय एलाव करता तेन्ना दोनूय स्टेटीचे कॉर्डिनेशनान डिसायड जावपाक जाय बाबा SOP कसो आसता तो आनी तो एडवान्स लोकांक कळ्ळ्या की आतां बऱ्या पडटा की खुबशे पेशंट मडगांवच्यान येतात पणजीसान येतात वास्कोसान येतात पेडण्यासान येतात तांकां हांगा रावचें पडटा तशेंच आवडचे पेशंट म्हणजे कारवारसान पयसल्ले माजाळी सगळे ते पेशंट येता न्ही तांकां मागीर त्रास जाता तेन्ना हेका लागून लॅक ऑफ कॉर्डिनेशनाक लागून मिसमॅनेजमेंटाक लागून हें घडटा आनी घडटाचो ताप कोणाक आनी त्रास कोणाक जाता सामान्य लोकांक जाता हे समज हे जबाबदार लोक आसा पळय आमच्या सरकारांतले हे दोनूय डिस्ट्रिक्ट आसा पळय आमच्या बॉर्डरची ही नॉर्थ सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आनी आवडे कारवार डिस्ट्रिक्ट ह्या दोगांनी लोकांनी ऑफिशियल्सांनी ब्युरोक्रेट साहेब त्यांनी उलोवन हें डिस्कस करपाक जाय आसलें आनी SOP क्रिएट करपाक जाय आनी तो तांकां सांगपाक जाय आसलो विदावट एनी मिटींग विदावट एनी कन्सर्न कोणाल्या एक लोकल MLA आसा काणकोणचे MLA आसा कारवारचे MLA हेमी दोगांनी डिस्कस करून हो SOP तयार करून ह्या लोकांक दिवपाक जातलो आनी त्या डिपार्टमेंटान तो ओबे करपाक जालो हे पळय मिसकॉर्डिनेशना लागून कितले लोकांले हाल जाली खबर आसा सकाळसान एका आसना पळय 7 लोक हांगा आसात आदी 2-3 पेशंट सन सिरियस पेशंट हार्टाचे ते बी हांगा उरले ताका जबाबदार कोण लोक जबाबदार सरकाराची जबाबदार न्ही जेन्ना SOP करता इंटरस्टेटीचे एडवायस घेवपाक जाय डिस्कशन करता मागीर फायनलायज करप अशें त्रास जावपाक न्ही मुखार पासून फ्युचराक असलो त्रास जावचो नजो कित्याक सामान्य लोकांक त्रास जावप हाल जाता कितले खबर आसा तेंचे हांव सायमन रेबेलो काणकोण मुन्सिपालिटी चेअरपर्सन आमचें कितें जालें आयज आमच्या एकल्या पाववाडेचे बायलेक कारवार सदां वखद यूज करता आनी ते वखद आसा तें गोंया मेळना मडगांव बी खंयच मेळना सगळे ट्राय केलें मेळना आसलें सो आमकां कडल्यान वचपा म्हणून येयल्ले ते हाडप ताका सगळें सांगलें हांवें 2 वॅक्सीन गेलें तें दाखयलें मी ना म्हणटा आमकां ऑर्डर आहा की बेश्टो वचून RT-PCR हें करपाचें आनी वचपाचें हांवें ताका सांगलें बाबा हांवें दोनी हें केलें आमी हिंगा वयता आनी येता आमी स्वताचें पूण आमकां खबर आहा सो ताका इतली रिक्वेस्ट केलो तो आयकोंक तयार ना जालो तेजे फाटीं आनी दोग जाय येयलीं तिंगा ती म्हणपा लागली आपण हिंगाची कारवारची पूण ती गोंयाक काम करता सो वचोन येवपाचें हें आसा पळय तेका एक वॅक्सीन आहा कित्याक दुसरें वॅक्सीन ते घेवपाक मेळना टायम आहा सगळ्यांक गोवोरमेंटान आतां टायम केला 84 days तो 84 days कंप्लीट जावपाक टायम वयता एटलीस्ट एक घेयला फुडें तेमकां एमाचे तांकां लोकल आमी भोगले आहाय तांकां रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय आनी गोवोरमेंटा मदें तांकां उलोवन जावपाक जाय आसलें तेमी आयज सडनली पळय डिसिजन घेयलां कर्नाटका गोवोरमेंटान ते आमगेले गोवोरमेंटाक पळोवपाक जाय आसलें बाबा फालसून आमी अशें आसतलें ते लोक तयार जाता लोक एका आसून हिंगा आहा बळय पण हार्टा पेशंट आसलो तो आतां सांगतालो आपल्या हार्टा पेशंट सो तेजे हाल कितें जाता तें आमी इमॅजीन करपाक शकताय सो ते हें जावपाक जायना फुडाराक जेन्ना आतां जेन्ना सांगता तशें करून जेन्ना कितें डिसिजन घेतलें भेटीचेर तर ते दोनी इंटरस्टेटा मदें उलोवन ते लोकां पळय सूट जाता ते भाशेन घेवचें हें म्हणजे आमकां गोवोरमेंटाक मागताय तुमकां गोंया येता आनी गोंयचे थोडे कारवार वयता पूण हे एकमुखार तर रिलॅक्सेशन मेळना जाल्यार फायदो काय आमी SOPच्या अगेन्स्ट ना SOP जावपाक सारकी आसपाक जाय इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर न्हू हे आमचे एकमुखार रिलेट जाल्ले आनी एकमुखाचे डिपेंड आसलो गेटी सो मागता गोवोरमेंटा कडेन हेजेर कितें बरें सोल्युशन काडून डिसीज मुवमेंट जावपाक जालो हें करचें प्रलय भगत आम्ही एक
जेन्ना गोंयाचे आनी कर्नाटकाचे एक नेबर आमचे रिलेशन अशें आसा आनी तेंचे आमच्या त्या सायडींतल्यान ह्या सायडींतल्यान एक खुबशी सोयऱ्याची रिलेशन अशी खुबशे आसा. आयज इतले दीस बरेशे चलत आसले जे भशेन गव्हर्मेंटान केल्ले त्या भशेन हिंगा चलत आसलें. जे कोविडाची सर्टिफिकेटीन लोक त्या सायडीन वयताले, कोण मेडिकलाची केसी आसल्या त्या सायडीन वचून येताले, एक सर्टिफिकेट आपल्याक दाखोवन वयताले. पूण आयज एक अकस्मात तेमच्या गव्हर्मेंटान एक आमची स्टाफ तेमची पोलीस येवन आमची हिंगा लोकांक आडोवपाक लागले. आनी हे जेन्ना एक खूब लोक आमगे गोंयकारांक हॉस्पिटलाची सर्टिफिकेटां केल्यार सुद्दां एंट्री दिन जाले. आनी जेन्ना ही मॅसेज आमकां एक आमच्या लोकांनी फोन करून सांगले तेन्ना आमी हिंगेन तेमकां विचारलें अरे कित्या खातीर जाता, हे कित्या खातीर अशें करून हें करता, पयलीं जातालें त्या भशेन कित्याक जायना. पूण तेमी सांगता की रूल बाबा आमचो गव्हर्मेंटान मोदी चेंज केला तें हें जालां म्हणून अशें करून ते सांगता. पूण हांव तेमकां एकूच सांगता जे रूल चेंज जाता ते मोदी गव्हर्मेंटाचे दोनूय गव्हर्मेंटाचे मोदी उलोवप जाय आसलें, लोकांक त्रास दिवं नाका आसले तेमी. जे आयज लोक जेन्ना पयलींच्या भशेन चलता म्हणून ते हिंगा येयल्ले त्या लोकांक त्रास दिवप नासले. आनी हांव एकूच तेमचे कडेन मागणी करता जी कितें तेमची प्रॉब्लेम आसा ती गव्हर्मेंटांनी दोगांनी मेळोन गोंयचो गव्हर्मेंटान कर्नाटका गव्हर्मेंटान मेळोन दोगांनी करचे, लोकां प्रॉब्लेम करना ह्यो. हांव ह्या कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन आनी गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन एकूच मागता कित्याक जे कर्नाटकाचे लोक कितलेशे गोंयांक कामां येताय आनी आमचे काणकोणचे लोक कितलेशे कित्याक दोळ्या ऑपरेशन किंवा दोतोरा मेडिसिना लागून कारवार वयताय तेन्ना अशे प्रॉब्लेम जाता. एक आतां ह्या दनपार एका जाण अशें प्रॉब्लेम जालें हे लोक गोंयचे लोक त्या सायडीन सोडून जाले खंय कारवाराक. जे पेशंट आसले ते हिंगा उरले कित्याक लोकांनी एपॉयंटमेंट गेल्ली आसली दोतोराली तीवूय एपॉयंटमेंट जावंक शकलें ना कित्याक अकस्मात तुमी गेट बंद करता तेन्ना कितें तरी पयलीं जावपा जाय आसलें, उलोवन जावपा जाय आसलें. तेन्ना ते एपॉयंटमेंट घेयनासले न्हू ते लोक. लोकांक एपॉयंटमेंट लोक 4 वर हिंगा गेटी फुड्यान उरला. तेन्ना गव्हर्मेंटाने हांव एकूच मागता कित्याक आमचे डेप्युटी कलेक्टर किंवा त्या सायडी डेप्युटी कलेक्टरान एक जण कितें तरी बसून हेचेर विचार करचो आनी तोडगो काडचो. कित्याक जी निदान आमी नेबर आसा त्या लोकांक तरी सोडचो, येवप वचप चालू करचें. कित्याक गोंयचे लोक कारवार खूब जाण वयताय, एटलिस्ट ते 2 व्हिलर आहा त्या लोकांक तरी सोडचो इतलेंच हांव मागता. आनी जाता तितले बेगीन फाल्यां दिसा भितर म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो.